विजनरी लीडर भाऊसाहेब बांदोडकर आम्ही बर्थ एनिवर्सरी डेथ एनिवर्सरी दिसा हांगासर येता सगळे गोंयभर तेजो उगडास करता। तेणे जे काम केलां त्या टायमार फॉर बारीक समाजा खातीर, बारीक लोकां खातीर, गरीब लोकां खातीर, मुणकारी, टॅनंट, कल्टिवेटर म्हणजे एग्रीकल्चर गोंयान वाडचें आनी तेजें पीक कोण लायता तेका मेवचें हें तेणें काम जे सुरवात केलें तें आयज पासून चालू आहा। हें सोंपपाची गरज आहा। मुणकार आसूं, टॅनंट आसूं, हें काबार जावपाक जाय, तें सोंपोवपाक जाय केशी आनी लोकांनी एप्लाय करपाक जाय। एड्युकेशन सॅक्टरान तेणें बरें काम केलें। आयज गोंया जेन्ना आमी फुडें व्हरता करपाक आमी सगळे एकठांय जाल्ले आसात। हांव आजच्या आमच्या गोरवांकर कम्युनिटी वतीन तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत करता। सरपंच, पंच मेंबर आणि वर्गराज कमिटी ही सगळी जी आसा त्यांच्या वतीन तुमच्या सगळ्यांचे सगळे स्वागत करता। आणि आमचे लोकप्रिय आमदार MLA मायकलाचे बी हांगासर मनपूर्वक स्वागत करता आणि थोडक्यात हो कार्यक्रम आटोवपाचो प्रयत्न करता। त्याच्या पयलीं एक अनाउन्समेंट करता की आज झेंडा वंदनाची रॅली म्हणजे मिरवणूक जे स्वातंत्र्य भारताच्या पयलीं जो कार्यक्रम जो झेंडा वंदनाचो कार्यक्रम तो झेंड्याची मिरवणूक आज आमदार मायकल लोबोन ही आयोजित केल्या पर्रासान बरोबर 4 वाजता। तेजी सुरवात जातली पर्रा पंचायत पर्रा अप टू वाया कालांगूट अप टू सिकेरी कांदोली पंचायत वाया आरपोरा कालांगूट अप टू तुमकां सगळ्यांक विनंती आसा ह्या झेंड्याच्या मिरवणुकीन तुम्ही सगळ्यांनी सहभागी जावचे आणि त्याच्या करता जे तुझे मानधन जाय ते आम्ही एसली कडेन सोपयला आसा त्या आमदारान। तुम्ही सगळ्यांनी पहिले एसली कॉन्टॅक्ट करता, नांव दिवचें न्हय म्हणून उगडास धरात। फाटल्या जर सिटार आणि फुडलो सिटार आहा ते हेल्मेट घालपाक विसरू नाका। हेल्मेट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट। स्वागत करता आसतना पयले सुवातेर भाऊ साहेबाचो टायम जेन्ना तेणे तेजी विशाल दृश्टिकोन आसलो, एज्युकेशन, रस्ते, हॉस्पिटलां, आपली आरोग्याची सुविधा आणि ज्यो गरजेच्यो कितें आसल्यो तितल्यो सगळ्यो करता आसतना पर्यटनाचेर सुद्दां तेजें खास लक्ष आसलें। आणि त्या टायमार आमची लोकवस्ती ती 5 ते 6 लाख आज आम्ही 400 पटीन वाडल्यात म्हणजे 25 लाखाच्या वयर गेली। परंतु आमचे कडेन सुविधा त्योच आसात। आम्ही पाण्याचेर अवलंबून, महाराष्ट्राचेर, कर्नाटकाचेर इलेक्ट्रिसिटी अवलंबून तीच परिस्थिती। आमचे कडेन स्वताचें अशें कांयच ना। पूण आमी टुरिजमाचो आमी हो जो ही वाव जी आसा ती आमी वाडोवंक सोदतात, पूण आमचे कडेन साधन सुविधा ना। आम्ही पहिले म्हणटा पळय ते हे भटके टुरिस्टांनी आमची जी नांव जे सगळे आमचे गोंयच्या ह्या बिचाचेर जे खराब केला असले भटके पर्यटक आमकां नाका। आमकां म्हणटा ते रिस्पेक्टेड पर्यटक जाय। हो सरकारान थोडोसो इल्लेचेर लक्ष घालचें। आनी मुख्य म्हणटा पळय ती ही साधन सुविधा जी आसा रावपाक जी तेंच्या करता जे आमकां जे जाय तांकां पर्यटकांक जाय ती आमचे कडेन साधन सुविधा कांयच ना। लोकांनी आपली घरां ओपन करून त्या लोकांची सोय केल्या म्हणून हांगासरली कांय सोय हांगासर जाता। आनी त्याच बरोबर हांव ही ज्या टायमार आमचो जो प्रत्येक असेंब्लीन शेअर झेडाचो जो प्रश्न येता हो शेअर झेडाचो प्रश्न म्हणटा पळय तो आमच्या गोयल्या लोकांच्या जिवाळ्याचो प्रश्न हो या नुस्तेकाराचो आणि आमचे जे रापणकार आसात जे धडेक रावतात त्यांच्या जिवाळ्याचो प्रश्न हेजेरी ताबडतोब तेंची सुविधा असो तांकां कितें योग्य तांकां त्याचं जस्टीस जाता अशी कायदो बेगिल्ल्या बेगीन येवचो आणि तांकां ह्या कायद्यान तांकां एन्जॉय जावचें। हांव इतलेंच मागता ह्या चड उडबड नाका। फक्त आमच्या गोंयान पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्मविभूषण सगळे मेळ्ळ्यात, परंतु भारत रत्न अजून कोणाक मेळोंक ना। भारत रत्न जर मेळोंक जाय जाल्यार ताका योग्य म्हणटा तो भाऊसाहेब बांदोडकर ज्यांच्यामुळे आम्ही ही जी धुरा जी आसा नॅशनल जी धुरा आसा, राष्ट्रीय जी धुरा आसा त्याच्यामुळे आम्ही प्राप्त करूंक पावले। आणि जर नासलो त्या टायमार
त्याला मिरांडा सारखे हे आणि बाकीचे जे चमचे आसले पुर्तुगेजाचे त्यांच्यामुळे आज आमकां दुखे पियोर जावपाचे पुर्तुगीज आसलो बरो म्हणपाचे तोंडांतल्या उतरा भायर सरपाची हांव विनंती करीन भारत सरकारा कडेन जरी गोंयचे जर तुम्ही रेस्पेक्ट राखता गोंयांत जर तुम्ही रिस्पेक्टेड तुम्ही जर एक स्टेटस जर तुम्ही दितले हे म्हणूनच तर भाऊ साहेबाक ही हे भारत रत्न ही हे प्रदान करचे कारण तुम्ही खिरापती सगळ्यांक वाटल्यात सगळ्या राज्यांनी वाटल्यात पण गोंयांक अजून भारत रत्न मेळोंक ना ही माझी विनंती आमच्या सगळ्यांनी उपस्थितांनी आणि चड करून मायकरांनी फुडें व्हरची अशी विनंती करता हांगा थांबता आमचो आमदार आसा एकनाथ भाऊ जो सदांच ह्या पुतल्याचे दिसता आनी पळयता आनी भाव भयण आयज खोशी भोगता आमचो आयचो डेथ एनिवर्सरी आमी भाऊ साहेब बांदोडकराची मनयता आनी अशें येवन आमचे लोक ताका मान दितात आयज एकनाथान खूब सांगलां पूण डेव्हलपमेंट खूब जाल्लो आसा ही कालांगुटात आमचे सरकार येयलेल्याक आमचे डेव्हलपमेंट कालांगूट खूब डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा सांगपाचें म्हणल्यार 100 कोटीचो प्रोजेक्ट आमचे CMान थ्रू MLA हांगासर प्रोजेक्ट दिल्लो आसा लायटीचो उदकाचो आनी हे उरलेली सोयी फकत आमचे वी आर लॅकिंग बिहायंड रिगार्डींग ट्युरिजम ट्युरिजम सॅक्टरान एकनाथानूय सांगलां तशें भाऊ साहेबान आमकां आदी हें गोंयांत दिलेलें आनी गोंयांत येवन आमी कितें करताले धाकटी घरां आसलीं ताका आमी भाड्याक दिताले आयज आमी सगळे भाड्याक दिता आनी सगळे भाड्याक कशें दिता सगळे लोकांक हाडटा कोण नको तांकां आनी ते बिजनस हांगा सगळे पाड घालता कित्याक वयता तिचर झगडी आसता स्पेशली ह्या एरियाक हांगाच्या वयता तिचर कित्याक कोणूच आमचो गोंयकार म्हणून तो बिजनस करिना सगळ्यांक भाड्याक दिल्ले आसा सो आमी कोणाचो गुन्यांव करपाचो ना पयलो गुन्यांव करपाचो आमचो एकनाथ तूं तुजो गुन्यांव कर मायकलानूय ताजो गुन्यांव मानून घेवंक जाय आनी आमी मानून घेतले जाल्यार आमी हे फुडें वचूंक जातले सो हांव मागता आमच्या MLA आतां पळयतलो हांगासर एक कचरो खूब आहा हांव मागता MLA लागीं हे हँड ओवर करपाक आमकां पंचायतीक आनी हे सादारण आमी निचोव करपाक हांगा आमचे प्रांत आमचे मोदी सरकार जे प्रायम मिनिस्टर आहात तेणेन कितें सांगलां स्वच्छ भारत हे स्वच्छ जाता आमकां बांदोडकराच्या फाटल्यान स्वच्छ जाता जाल्यार आमी पळोवपाक जाय कित्याक आमी रेडी आहा पंचायत रेडी आहा MLA रेडी आहा पूण आमकां ते अधिकारी आहा ते आमकां हँड ओवर दिवंक ना सो त्या पासत हांव 2 उतरां सोंपयता कित्याक हो आयचो दीस न्हू हें म्हणपाक पूण एकनाथान मुतला म्हणून हांवें हे आन्सर केला ताका आनी इतल्या म्हणून देव बरें करूं म्हणटा तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.